Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोंय राज्यात नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, कझान लँड, मार्शी लँड्स, मॅनग्रोव्स, टेनेंटेड लँड हे व्हायलेशन ऑफ लँड रेव्हेन्यू कोड ह्यो सगळे एरिया आमची कमिटी आमच्याकडे चर्चा बोर्ड मीटिंग जातली त्याची चर्चा जातली पण 240 पानांचो रिपोर्ट ऑलरेडी तयार झालो आसा. काय लोकांनी पदार असताना या लोकांनी जमन्यो विकत घेतल्यो तेजो बी रेकॉर्ड आमच्याकडे आयला आणि त्याच बरोबर रेकॉर्ड थंय जमन्यो विकत घेवन ते जमन्यो जाय तशे कन्वर्ट करून कोट्यांनी न्हू हजारांनी कोट्यांनी रुपया कमयल्ले आसा. जायते लोक म्हाका प्रयत्न करता म्हाका मेळपाक मेळना कोणाक जे कितें करतले ते नियम कायदो आणि this law will take its own course and go to its logical end to expose people who have used public office for personal gain. की काय खंयचे लीडर कोण हे लोक काय लोक कशे टेनेंटेड लँड हाचो गैरफायदो घेवन ते त्यांनी कन्वर्ट करून काय कडे कमर्शियल केल्या काय कडे सेटलमेंट केल्या. हांव एक आयज तुमकां जनतेक सगळ्यांक आश्वासन दिता आमी फुडल्या बोर्ड मिटिंगेन आमी जनरल डिसिजन घेतले की खंयचे आयज पर्यंत जे ओडीपी सस्पेंड जाल्या ह्यो ओडीपी जे सस्पेंड जाल्या हेजेन लक्ष कमिटीचे आमी सांगला की दवरात की सगळे टेनेंटेड लँड सगळे मॅन्युप्युलेट करून डॉक्युमेंटेशन केलेले लँड सगळे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप्स ते सगळ्यांनी जाय तसे पेपर दिल्ले आसा. आमी आता रावल्या फक्त इतल्याच खातीर की कमिटी आमी अपॉइंट केल्या ती कमिटी जेन्ना आमकां रिपोर्ट दितले ती कमिटीचे पूर्णपणे आमी बोर्ड मिटिंगेन चर्चा करून आमी त्याच दिसा आमी डिसिजन घेतले. म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यात तुम्ही पळयतले की आमी गोवा सेव्ह करपाक गोवा प्रोटेक्ट करपाक आनी गोंयचे ओरिजिनल जे कितें कॅरेक्टरिस्टिक्स आसा ह्यो मेंटेन करपाक आमी ह्या तरेचे निर्णय घेतले.